St. Andrews High Secondary School, we have an NSS unit which is a social wing of our institution to look after social service. And NSS has a beautiful motto, not me but you. We serve the society. If our society has to be healthy, then our environment has to be healthy. And if our environment has to be healthy, one of the ways of keeping our environment healthy, our land, our water, our air healthy is by avoiding the use of plastic. So today we have come out with this campaign of no use of plastic. Instead of that, we encourage people to use cloth bags. In fact, today we are going to distribute about 2,000 cloth bags to all the people here in the city of Vasco, whoever are there in the marketplace, and we will encourage them to go home and pass on this message that to avoid plastic and use cloth bag, which is again reusable. So this is a message that our students want to pass on to everyone here in Vasco. Thank you. I take this opportunity to especially appreciate the principal, the vice principal, the NSS unit and students of our secondary high school, St. Andrews, for organizing this rally and also giving a good message to use the cloth bag instead of plastic. And I think this will go in a long way to make this planet green and brighter. हांव ऋषभ गांवकर, सेंट एंड्रू हायर सेकंडरीचो NSS सेक्रेटरी. NSS नॅशनल सर्वीस स्कीम म्हटल्यार की सर्वीस प्रोवायड करपाची. 24 सप्टेंबर 2025 आयज NSS डे. नॅशनल सर्वीस स्कीम सगळ्यांक मातशें लोकांक दिसता कितें जस्ट रिमुवींग ऑफ गार्बेज एंड ऑल, बट तें नासता. हेजे मेन मुद्दो दुसऱ्यांक सर्वीस दिवन आपलें व्हडलेंपण दाखोवपाचें. NSSची सुरवात 24 सप्टेंबर 1969 ह्याच जाल्ली. सो एक ग्रूप आसलेलो इतल्या वर्सां पयलीं तेंच्यांनी हें केल्लेलें चालू केल्लेलें. आतां घराघरांनी कचरो आसता तो वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट असो आसता. ते न्हू आमी एक बारीकसो न्हू स्टेप घेवन ते हेल्प करूं शकता. ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट हांकां सेपरेट करून आमी दवरूं शकता. दर सकाळीं ही पंचायती कडल्यान लोकां येता, घराघरांनी येवन ते कचरो क्लीन करता. सो आमी तेंच्या खातीर अशें ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट दवरून तेंची एक बारीकशी हेल्प करूं शकता. आतां आमी गोंयकारांनी अशें बारीकशी स्टेप घेवंक ना जाल्यार मागीर आमचो गोंय मुखार पावतलो. आज आमी सेंट एंड्रूज HSS जी NSS युनिट आसा तांचो एक स्ट्रीट प्ले पळयलो. खरोच इफेक्टीव टूल. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें एवरी इयर हांव हाजे कावन्सिलर आनी जेन्ना जेन्ना आमी क्लिनींग ड्रायव्स घेता आनी गटर्स ओपन करता प्री मॉन्सून क्लिनिंगाक, कंटिन्युअस फूल भरिल्ले आसता ते प्लास्टिकूच दिसता आमकां, बॉटल्स आनी प्लास्टीक. आनी म्हाका दिसता तांणी जो मेसेज दिला रिड्यूस रियूज आनी रिसायकल, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कित्याक प्लास्टीक रियूज जालें जाल्यार म्हाका दिसता अर्द जे घातून वता दॅट वील बी सेफ. आय कॉंग्रॅच्युलेट द स्टाफ स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ दीस वंडरफूल इनिशिएटीव. कित्याक ह्या गोंयांत पावसान सुद्दां एक इफेक्टीव असो स्ट्रीट प्ले तांणी केलो आनी हो स्ट्रीट प्ले आतां ते कंटिन्यू करतले. म्हाका दिसता हो मेसेज सगळ्या कडेन वचपाची गरज आसा. हांव परत एकदा तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. यादव सेंट एंड्रू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आपके समक्ष प्रकट हूँ. हम यहाँ पे एक नई सोच लेकर आए, एक नई सोच जहाँ पर हम प्लास्टिक को कम करके कपड़ों के बैग का उपयोग ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं. हमें पता है कि बदलाव एक दिन में नहीं होगा, उसे समय लगेगा, लेकिन हमारे प्राचार्य एवं मैनेजर के नेतृत्व में हम इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं. और उसके लिए हम आज अपने वास्को मार्केट में कुछ क्लॉथ बैग लेकर आए हैं ताकि हम उन्हें बांटकर लोगों में जागरूकता ला सकें और अपने देश को आगे की तरफ बढ़ा सकें. इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया कर प्लास्टिक का उपयोग कम करें और कपड़े के थैले का उपयोग बढ़ाएं. जय हिंद, जय भारत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.